आयज तोय बसलेलो आसा 5वे दीस, तेचेंय कंडिशन वीक जायत आसा. प्लस जाणटी बायलां सकाळच्यान रात मेरेन तेच्या वांगडा आसता. तुमी पळयता, तुमी रिपोर्टर सगळे येतात, तुमी पळयता फाटल्यान विर्याच्या फाटल्यान ती कशी न्हिदलेली आसता. ती एवरी टायम ती आसता. 70-80 वर्सांची पासून बायल आसा थंय, जाणटी आजी आसा ती थंय न्हिदता. सो हें खंय तरी लक्षांत दवरपाक इतलो निर्दयी आनी इतलो इनसेन्सिटीव हो सरकार जावपाक शकना आनी सरकारान जावचें न्हू. आपली पॉलिटिक्स तुमचे एकी कडेन दवरा, पूण एक जेन्ना गोंयच्या हिताक लागून जेन्ना एक आमदार एक झगडटा, एक फायट करता आनी असो जेन्ना आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ह्या यंग एजीचेर जेन्ना ही रिस्क घेता, तेन्ना खंय तरी सरकारान दोळे आपले उगडपाक जाय. आपलो इगो बाकी कितें तुमचें इंटरनल कितें आहा तें सगळें सायडीक दवरून जनहितान आनी गोंयच्या हितान तेंच्यान डिसिजन घेवपाक जाय. मनोज म्हणटा तुमी म्हणटा आतां नाका जाल्ले ऑफर दिता, कळ्ळें नाका जालें पळय अबेन्सान दवरपाची जी ऑफर दिला, अबेन्स म्हणजे कितें? अबेन्स म्हणजे फाल्यां तुजे प्रोजेक्ट जाय तेन्ना फाल्यां 4 दिसान तूं परते चालू कर, 8 दिसान परते चालू कर, नाल्यार 2 वर्सान चालू कर. सो तशें नाका. तेंच्यांनी मागला रिवोकेशन मागला, 39 एजेर सांगला, तो डिमांड्स ऑलरेडी घातलेले आसा. विरेश आतां भितर गेला तोय उलयतलो. सो हें कितें आहा तेजेर सारको सोक्षमोक्ष लावपाक जाय. कित्याक हंगर स्ट्रायक केला येदो व्हडलो जिवाचेर खेळटा तो बेश्टे गजालीक लागून न्हू, ते लॉलिपॉपाक लागून न्हू. सो ते कितें आहा तें कॉन्क्रीट मेळपाक जाय, फायनल मेळपाक जाय. फायनल मेळ्ळ्या शिवाय हंगर स्ट्रायक काबार जावपाचो. आनी विरेश तर तो काबार करपाक सोदीत ना. आमकां भंय दिसता की आमचो एकुलतो एक आमदार तो, आमच्या पार्टेक फाल्यां आमदाराक कितें जालें जाल्यार आमचें हांगा रिप्रेझेंटेशन आसचें ना. आमदार सोड, आमी तेच्या वांगडा काम केलां, आमचो जिवाचो आमचो भाव कसो तो, भाऊच म्हण तूं, पूण तेका जर कितें जाय जाल्यार आमकां कितें, आमच्या फॅमिलीचें कितें, आमच्या आरजी फॅमिलीचें कितें. सो आमकां तो एक भंय दिसता की तेका कितें जाय, तेजें कितें ऑर्गन कितें जाय, नाणी कितें जाय. सो तेका लागून कितें आसता पळय, हांगा कंटिन्युअस तो बसता, जिवाक त्याच्यान तुषाराच्या त्रास जाता. आमी येतले वयतले जेतले खातले आमी सगळें करतले, भाशणां ठोकतले सगळें जातलें, पूण त्याच्या जिवाक जो त्रास जाता पळय हे पण लोक येवन लिटरली रडटा. काल आनी ती शिवोलची माय येयली, ती तिका चलपाक जायना. इमेजीन करा, तिचे पांय सारके ना, हात सारके ना, ती येवन रडपाक लागली. म्हणून लागली व्हिडिओ सुद्दां पयला आसतलो, ती सांगता आपूण बसता म्हणून. तूं उड बाबा शाण्या, तूं उड म्हणटा, आपूण बसता म्हणटा, तूं गेलो जाल्यार आमकां एसेंब्लीन कोण आसा काय म्हणून. सो लोकूय आतां आक्रोश, लोकांच्या भितरूय आतां हें बेचैनी जाल्ली आसा की आमदाराक कितें जायत जाल्यार कितें जातलें. सो आमकां कंटिन्युअस सानंद्रेच्यान आनी खंयच्यान लोक आमचेर प्रेशर घालीत आसा की तेका बाबा एकदाचो काडा म्हणून. पूण आमी काडपाक तयार ना, कित्याक आमदाराचें डिसिजन आहा तें फायनल आसा. कित्याक तेणी तो कॉल घेतला बसपाचो भितर, आमी डायरेक्ट इंटरफियर जावपाचें ना, नाल्यार आमी तेका सांगपाक शकना. आमी फक्त तेका रिक्वेस्ट करपाक शकता, आमी तेका उठोवंक शकना. पूण आयज लोकांचो जो प्रेशर आसा तो दिसान दीस मावंट जायत आसा आनी तो इतलो जिद्दी आसा, हट्टी आसा, तो कसोच उठपाक तयार ना. तो म्हणटा कितें तें आपूण एचीव केल्या शिवाय, आपल्या ह्या गोंयांक लागून, ह्या गोंयकारांक लागून जे आपूण मागला तें मेळ्ळ्या शिवाय आपूण उठचो ना, जीव गेल्या पासून जाता म्हणून. सो हें तेणी आतां सद्या धरलेलें आहा. ओके, थँक्यू. अनेक काल अमित पटकळेकर कमेंट केलं सध्या ते नाका, ते मागीर पळोवया. हेचेर हांवें ऑलरेडी कमेंट केल्ले आसा. कितें आतां सांगपाचें आतां सांगलेलें 100 फावटी सांगलां, परते परते तें सांगून फायदो काय ना. हांव म्हणजे परते परते तें सांगलां न्हू हांवें, आनी कितें उरलें. थँक्यू. सो सध्या विरेश बोरकर जो एम एल ए सानंद्रेचो, तो सध्या BSc मिटिंगेक एसेंब्लीन पावला. ती BSc मिटींग आतां जावपाचें बिजनस एडवायजरी कमिटी मिटींग, ती एसेंब्लीच्या पयलीं घेता आनी तितून जे तेंचे डिस्कशन जावं जो टायम तेंचे जे मुद्दे आहात ते मांडटा भितर. सो हेजी आमी फुडली अपडेट आमी घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात GNH.